पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचे 25 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ले उक्तावण फुडें धुकल्ला आनी अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची आपतकालीन बसका आशिल्ल्यान स्मारकाचे उक्तावण 26 ऑगस्टाक जातले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। कुळवाळेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ल्या वीज बिलार निषेध करीत मोर्चा व्हेलो। अचकीत बिलां वाडिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायला। तांच्या ह्या प्रश्नाविशीं बेगोबेग चवकशी करून फावो ती सुटका मेळोवन दिवची अशी मागणी वीज खात्याच्या अभियंत्याकडेन केल्या। मजगतीं लोकांक कळना पूण विजेचें कन्झम्पशन वाडिल्ल्यान बिलां वाडून आयल्यात। देखून फुडलीं वीज बिलां 30 दिसांचीच येतलीं अशें आश्वासन अभियंतो हरीश रायकरान दिलें। जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। रस्ते पार्किंग, भुंयगत वीज केबल्स, हॉस्टेल अशी 500 कोटी कामां मार्च मेरेन पुराय करतले। तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो विचार आशिल्ल्याचेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जीएमसींत व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। धारबांदोडेचो साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत नियमीत आनी कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाल्यात। 2014 वर्साच्यान केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक ना म्हूण कामगारांनी तिडक उक्तायला। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां करचें कितें असोय प्रश्न कामगारांनी केला। तेन्ना आतां तरी आमचो विशय चवथी पयलीं सेटल करचो आनी उरिल्ली थकबाकी दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या। तरुण तेजपाल हाका शरण येवपा खातीर मुजत वाडून दिवपाच्या अर्जाचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। ह्या सुनावणे वेलो निकाल राखून दवरला। बंदखणीत शरण येवपा पासून सूट मेळचे हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्लो। मात सरकारान ह्या मागणीक विरोध करीत शरण येवपाक सूट मेळची ना असो युक्तिवाद केल्लो। 2013 वर्सांतल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपालाक दोशी थारायत 10 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली। जुवारी नगरात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक विद्यार्थ्याक मरण आयले आनी एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जाला। बिट्स पिलानीच्या 2 विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीन टँकराक धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली। हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। कलंगूट पोलिसांनी टावट्साचेर कारवाय केल्या। 2025-26 ह्या वर्सात आतां मेरेन वट्ट 520 टावट्साचेर गुन्यांव नोंद केला। ह्या सप्तकात 56 टावट्साचेर कारवाय केली। फाटल्या 2 दिसांनी 12 प्रकरणांची नोंद जाल्या। ही मोहीम सुरू उरतली अशी माहिती कलंगूट पोलिसांनी दिली। ध्यान फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय सुनावणी जाली। मात ही सुनावणी राखून दवरला। ह्या प्रकरणाचेर ह्यान पयलीं जाल्ल्या सुनावणेचोय निकाल राखून दवरिल्लो। मात नव्या जाल्ल्या युक्तिवादा उपरांत उच्च न्यायालयात परतून एकदा आदेश राखून दवरला। जनावरांच्या वाठारांत स्थलांतरीत केल्ली त्या सुवातेची पळोवणी करपाची इत्सा ध्यान फाउंडेशनान उक्तायल्यार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळून ताका सरकाराची हरकत नाशिल्ल्याचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अद्वोगात प्रवीण फळदेसाय हांणी केलें। पेडणे ते काणकोण मेरेनच्यो नगरपालिकेच्यो वेंचणुको आजून जावपाच्यो आसात। गोंयभरांत आकारय नगरपालिकेत सरकारान आपलो खास मनीस दवरल्याचो दावो काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनोन केला। गोंयांत जावपी नगरपालिका वेंचणुकेची तयारी सुरू जातकच वेंचणूक नोंदींतल्या संभाव्य अनियमिततायेचे विशीं गोंय काँग्रेस पक्षान वेंचणूक आयोगाकडे हरकत उक्तायला। पात्र आशिल्ल्यान मंडळाच्या वळेरींतल्यान नांवां वगडावंक शकता असो हुस्को उक्तायलो। म्हापसा रेमी स्टुडिओ मुखार आनी ज्ञान प्रसारक हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेज उक्ताडार व्हांवता अशी बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली।
उपरांत संबंधितान या प्रकरणाची दखल घेऊन दुरुस्तीच्या कामाक सुरुवात केली। तसेच थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटले। व्हिसाची मुजत सोपून लेगीत भारतात बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक गोय पुलिसेच्या गुन्ह्या फाट्यान अटक केली। बार्देस मालातल्या शिवले वाठारांतल्यान या दोनूय नागरिकांक पुलिशेन ताब्यात घेतले। इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट 2025 खाला गुन्यांव दाखल केला, देखून फुडलो तपास सुरू आसा। ओंकार हत्तीन गोंयांत एंट्री मारल्या। ओंकार पेडणे मालातल्या तांबोशे वाठारात पावलो। तांबोशे वाठारात ताणें बागायतीन घुसून नाशाडी केल्या। हाका लागून थळाव्याक लुकसाण जाला अशें कळटा, देखून ह्या ओंकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पणजे सोहो क्लबा लागसर एका पंगडामदी वाद जाल्लो। या प्रकरणात पणजे पोलिसांनी चिंचोणे साश्टीतल्या 8 तरणाट्यांक अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 4 ते पावणे 5 वरां मजगतीं घडलेली। 2 गटांतले दुबावीत भौशीक सुवातेर जमले आनी एकामेकाक वायट उतरां दिवन खोटांनी मुठींनी मारले। ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत पणजे पोलिसांनी एक पंगड तयार करून दोनूय गटांतल्या 8 जाणांक अटक केली। ऑगस्ट म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत आमठाणी डॅम अजून ओव्हरफ्लो जावंक ना। मात ह्या डॅमांतल्या उदकाची साठ्याची पातळी आतां वाडपाक लागल्या आनी समाधानकारक आसा अशें कळटा। सध्या उदकाची पातळी 50 मिटराचेर पाविल्ली आसा। अंदू वर्सा गोंयांत अपेक्षे प्रमाण पावस पडलो ना। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा 28.43 इंचांनी पावस उणो जाला। पूण आयतारा सकाळ मेरेन वाळपय 99.20 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्यान पावसांत 100 गांठल्या आसूं येत असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आतां मेरेन सगळ्यांत उणो पावस पणजे, दाबोळे आनी मुरगांव ह्या 3 सुवातेर पडला। तशेंच हवामान खात्यान 29 ऑगस्ट मेरेन पावस चडचणो अशें नमूद केला। तरी कांय भागांत पावस पडप सुरू आसा। गोंयांत बेपत्तो जाल्ल्या 95% परस चड भुरग्यांनी स्वता जावन घर सोडिल्ल्याची म्हायती असिस्टंट युनिटान दिल्या। तातूंतल्या कितलींशींच भुरगीं आपल्या मोगा वांगडा घर सोडून गेल्ल्याचें मुखार आयलां। तशेंच कांय भुरग्यांनी जाल्यार घरगुती हिंसाचाराक लागून घर सोडिल्ल्याचें संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सांगलें। 2016 ते 2024 ह्या 9 वर्साच्या काळांत गोंयांत 183 भुरगीं बेपत्तो जाल्ल्याची नोंद जाल्या। तातूंतल्या 188 भुरग्यांचो सोद घेवपाक पुलिसांक यश आयलां। तातूंत फाटल्या कांय वर्सांसावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रकरणांचोय आस्पाव आसा। नागपुरांतल्या उदक शुद्धीकरण कारखान्यांत क्लोरीन गॅस गळ्या उपरांत 40 लोकांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। 900 किलो वजनाच्या क्लोरीन गॅस सिलिंडरांतल्यान ही गळती लागसरच्या निवासी वाठारांनी पातळ्ळी। कितल्याशाच जाणांनी गॅस पातळ्या उपरांत खोकली येवप आनी स्वास घेवपाक त्रास जावप अशी कागाळ केल्या। सुमार 3 ते 4 जाणांक उपचारा खातीर आयसीयूत व्हेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। सोमारा सकाळी महाराष्ट्रातल्या अमरावती शारातल्या सरकारी हॉस्पिटलाच्या NICUत उजो लागल्या उपरांत 3 सानुल्या भुरग्यांक मरण आयले। हॉस्पिटलाच्या 3ऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या व्हेंटिलेटरांतल्यान दुबावीत स्फोटा उपरांत सकाळी 3:30 वरांचेर सुमाराक उजो लागलो अशें कळटा। सुमार 39 नवजात भुरगीं NICUत आशिल्लीं आनी दोतोर, नर्सी आनी कर्मचाऱ्यांचो बेगोबेग भितर सरून तांकां भायर काडले। कितल्याशाच भुरग्यांक सोडयले, पूण 3 सानुले भुरगीं खर जरिनान मरण आयिल्ले अशें कळटा।
अमरावती हॉस्पिटलांतल्या उज्यान 3 सानुल्याक भुरग्याक मरण आयिल्ल्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी दुख उक्तायलें। ताणें मरण आयिल्ल्या 3 भुरग्यांच्या कुटुंबाक दर एकी 5 लाखांची आर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केली। तशेंच राज्य भलायकी खात्यान हे घडणुकेची चौकशी करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला। हे दुख्खद घडणुकेक कोणाकूय जापसालदार थारल्यार ताचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन ताणें दिलें। सणाच्या हंगामात मिलावटी आणि असुरक्षित अन्नधान्याची विक्री बंद करपा खातीर अन्न सुरक्षा खात्यान गौतम बुद्ध नगर तपासणी वाडयल्या। नोएडाच्या चंडी चौखंडी हांगाच्या डेअरींतल्यान अधिकाऱ्यांनी सुमार 300 किलो पनीर जप्त करून तो वापरपाक योग्य ना अशें दिसून नष्ट केले। पनीर, धंय, खोया आणि बुंदी लाडू हांच्या 8 नमुन्यांची चाचणी करपा खातीर प्रयोगशाळेत धाडल्यात। चाचणी अहवालाचेर आदारून फुडली कारवाय करतले जाल्यार जिल्ह्यात तपासणी चालू उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें। अंमलबजावणी संचालनालयान सोमारा उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या 9 सुवातींनी सोद लायलो। मेसट जंबूद्वीप निर्यात हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 10.28 कोटी रुपयांच्या बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट फटवणुकेक लागून ह्या धड्यांचो संबंध आसा। पयशे लुटप, आडोवप कायदो वा PMLA 2002 खाला हे सोद घेतिल्ले। ह्या आरोपीत फटवणुकेच्या चौकशेचो एक भाग म्हूण ईडीन 24 ऑगस्टाक हे सोद लायले। दक्षिण कोरियात विगोवी आणि मोंजारो या बेकायदेशीर आयात 2026 वर्साच्या पहिल्या अर्धात 4155 केशी झाल्या। हो आकडो 2025 वर्साच्या सगळ्या काळात मेळिल्ल्या वट्ट दुयेंतीच्या 3 पटींनी चड आसा। मेलांतल्या वखदां ऑर्डर करपी लोकांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान वाडपाचो संबंध आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें। कस्टमाच्या आंकड्या प्रमाण ह्या लोकप्रिय वजन उणें करपी वखदांचो बेकायदेशीर आयात करपाचो हुस्को वाडत आसा। UPSSSC परीक्षेत ब्लूटूथ डिव्हाइस वापरून फटोवपाचो आरोप करून एका उमेदवाराक अटक केल्या। उमेदवारान ब्लूटूथ डिव्हाइस आपल्या बनियानात लिपयला अशें अधिकाऱ्यांक दिसलें। फटोवपाच्या प्रकरणांतलो दुबावित मास्टरमाइंड अजूनय पळून गेल्लो आसा। STFचे पंगड मास्टरमाइंडाचो सोद घेतात जाल्यार फुडली चौकशी सुरू आसा। वैजकी विज्ञानातल्या राष्ट्रीय परीक्षा मंडळान सोशल मीडियाचेर नीट PG 2026 पेपर लीक जाल्ल्या बनावट दाव्याविशीं विद्यार्थ्यांक शिटकावणी दिल्या। टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप यासारख्या प्लॅटफॉर्माचेर पोस्टांनी प्रश्नपत्रिका लीक जाल्या असो खोटो दावो करतात। हे दावे बनावट आसात आणि उमेदवाराक चुकीची वाट दाखोवपा खातीर आसात अशें NBEMSन स्पश्ट केलां। नीट PG 2026 परीक्षे पयलीं विद्यार्थ्यांक फक्त अधिकृत माहितीचेर आदारून रावपाचो सल्लो मंडळान दिला। शारजाहानातल्या भांगर हाडपाचो यत्न केल्ल्यान अहमदाबाद विमानतळार 31 वर्सां पिरायेच्या बायल दोतोराक अटक केल्या। कस्टम अधिकाऱ्यांक तिच्या व्हडल्या गळ्याच्या स्वेटरांत लिपयल्ल्या 24 कॅरेट भांगराची 500 ग्रामाची साखळी मेळ्ळी। भांगराची किंमत 83 लाखां परस चड आसा असो अदमास आसा। कस्टम एअर इंटेलिजन्स युनिटान दुबावित चळवळ लक्षात येतकच बायलेक धरली आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या।